बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्रात्म्या सो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या क्रिस्त मगाच्या भावन आणि बहिणो आज पवित्र सभा भाग्यवंत फिलिप नेरी हाचें स्मरण करता. हो एक भाग्यवंत क्रिस्तच्या मोगार पडलो मात्र न्ही हेरांकी क्रिस्तचो मोग करूंक ताणें शिकयलो. प्रत्येक रितीन तरणाट्यां मदें तो भोवलो आनी तरणाट्यांक क्रिस्त थंय आपोवन हाडूंक तो वावुरलो आनी ताका विशेश तरान दुबळ्यांचो मोग आशिल्लो. हो क्रिस्तचो भाग्यवंत आज आमकांय क्रिस्तच्या मोगार पडोवंक आनी क्रिस्ताक ह्या संवसारांत साक्षी जावन ताका प्रगट करूंक आपोवन दिता. ताची देख आमी घेवया आनी अशें आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमचें आपोवणें आमी खरेपणी जियोंक जाय अशी मजत ह्या भगवंता कडेन आमी मागया. ह्या पवित्र रितीन फावती बरी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कन्या विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासोब घेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सुमिया काकलूत कर, सुमिया काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा बहुदयाळ आणि मोवाळ बापा तुझ्या भाग्यवंता फिलिप नेरीचे जिणयेंत तुझे पवित्र पाऊल तांचे सवे रावून तांचे संगता वावुरतलो आनी साब्बाताचे सिनोगांनी तर्क करीत आसलो. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतले वाचप. उपरांत पाऊल अथेनांतलो बायसन कोरिंताक आयलो. थंय ताका पोंतान जल्मल्लो. अक्विला नांवाचो एक जुदेव मेळ्ळो. तो आपले पतीणे प्रेसिला संगी इटॅलीतावन आयिल्लो तितलोच, कित्याक समेस्त जुदेवांनी रोम शहर सोडून वचचें म्हणून क्लॉड चक्रवर्तीची हुकूम जाल्ली. पावलून तांकां भेट दिली.
आपणा बरीच तांकांय तंबू करची व्याप्त असली देखून पावल तांगेरच रावलो आनी तांचे सांगाता वावरूंक लागलो. हर एक साबता दिसा सिनोगोगांनी तर्क करीत जसे जुदेवाचे तशें ग्रेकाचे मन परतूंक तो प्रयत्न करतलो. सिलास आनी तिमोती मासेदोनियांतावन पावतस पावल आपलो सगळो वेळ देवाचें उतर परगडच्यान करसूंक आनी जेजू क्रिस्त म्हणून जुदेवांक रुजू करूंक फुडें सरलो. पूण ते ताका मुखार रावन ताची निंदा करूंक भायर सरल्या वेळार ताणें आपली आंग उस्तुरां पापुडलीं आनी तांचे विरोध हे परी निशेध उसारलो. तुमचे रगत तुमच्या सुमात्यार, ह्या रगताक हांव जबाबदार न्हय. ह्या फुडां हांव हेर जातीच्या लोकां मदें वेतलो. अशें थंयतावन तो गेलो आनी देवाक आराधन करतल्या तिसियो ज्योस्त नांवाच्या जुदेव न्हय आसल्या एकल्या घरा वचून रावलो. ताचें घर सिनोगोगाक लागींच आसलें. क्रिस्त नांवाचो सिनोगोगूस अधिकारी आपल्या सगळ्या घराण्यांत समेत सतमानूंक लागलो. ह्या शिवाय साबार कोरिंतकारांनी पावलाची शिकोवण आयकली. तांणी सतमानलें आनी पवित्र स्थान घेतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे जनांगाची सर्वेस पोरांना आपली नीत उगडल्या. जनांगाची सर्वेस पोरांना आपली नीत उगडल्या. सर्वेस पोराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्या विचित्र. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्या जंय ताणें आपणायला. जनांगाची सर्वेस पोरांना आपली नीत उगडल्या. सर्वेस पोरांना आपली सडवण कळली केल्या. जनांगाचेर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या. विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. जनांगाची सर्वेस पोरांना आपली नीत उगडल्या. जनांगाची सर्वेस पोरांना आपली नीत उगडल्या. Alleluia, 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 Alleluia. हांव तुमकां नाता बरी समोसाना म्हणटा सोमी. हांव वचून तुमचेशी परत्यान येतलो आनी तेदवा तुमची काळजां संतोषान उमाळटली. Alleluia, 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 Alleluia. Servis portumce soveasu. Zuam परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा
त्या वेळी जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात. तो ताच्या शिसां मदले थोडे एकामेका म्हणूंक लागले, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात. आनी कित्याक हांव बापा सरशी वेतां अशें म्हूण हो म्हणटा न्हय. थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें? तो कितें म्हणटा तें आमकां समजना. आपणा लागीं विचारूंक तांकां मौन आसा तें समजून जेजून म्हळें, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात. म्हूण हांवें म्हळें ताचो अर्थ तुमी एकामेका विचारनासात मूं. सतत हांव तुमकां सांगतां, तुमी सुस्कारन रडतल्यात, पूण संवसार तवळ खुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. देवाचे उतार हे. वाकली तुका क्रिस्ता. बाळका जेजू ताई मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, मोगाच्या मनशांक आमी पळोवंक अत्रेकता. आनी ह्या मोगाच्या मनशांनी आमच्या संगाता सदांच आसा जंय म्हूण नशेता. जर मोगाचो मनीस ती व्यक्ती आमचे तावन पयस गेल्यार केन्ना फाटीं येता म्हूण आमी राखून रावता. आनी फाटीं येता म्हूण खबर मेळ्ळीस ताच्या येण्याक आमी तयार रावता वा तयाराय करता. अशें आमचे मोगाचे व्यक्ती आमच्या सांगात आसा जंय म्हूण आमची आशा. कित्याक ते आसतना आमकां एका रितीचें रक्षण, सिक्युरिटी मेळटा. तांचे सांगात आसचें आमकां बरें लागता. तांचे सांगात आसचें आमकां एका रितीन दादोसकाय दिता. जेजूचे शीस जेजूचो अती मोग करनासले. त्या देखून ताणें ताका देखतस सगळें सोडलें. ते ताच्या मोगार पडले, ताच्या फाटल्यान ते आयले आनी ताच्या सांगात ते ताणें रावोंक प्रारंभ केलें. अशें दीस वेता वेता जेजूचें बरें पोवन, ताचें बरें मौन, ताचें मोगाचें जिवीत तांकां आनीक चड आकर्शीत करता. आनी ताच्या सांगाता ते रावोंक कुशी व्हरतात. तो कितें करता तें तांकां तितलें समजना जाल्यारय कितेंय एक दैवीकपण ताचे थंय आसा. खंडीत जावन तो एक विशेष मनीस, पदवी आशिल्लो मनीस, भाग्यवंत मनीस अशें ते समजून घेतात. आनी दीस वेता वेता ताका चड लागशिल्ले ते जातात. पूण अचानक एक दीस जेजू आपणे तांकां सोडून वेच्या विशयांत उलयता. आयच्या वाचपांत आमी वंजलांत आमी आयकलें, आनी थोडो वेळ तुमी म्हाका पळोवचे नात, आनी उपरांत थोडो वेळ तुमी म्हाका पळयतल्यात. हें आयकून ताच्या शिसांक बेजार दूख भोगता. हो कितें उलयता? कोणें चिंतलें जावंक पुरो कांय जीव कावत करूंक वेता की, आपणाक सजीविशी मारूंक वेता की, या वो खंय वेता? थोडो वेळ वो आमच्या संगता ना म्हणटा आनी थोडो वेळ आमच्या संगता आसा म्हणटा. ह्या वेळाचो अर्थ कितें? पळय, जेजूक ते कितें तांच्या मतींत उलयतात तें ताका कळीत जाता आनी तो तांकां परत सवाल करता, तुमी कितें तुमच्या मतींत चिंतात? पळय, तुमी आमी वेच्या विशयान तुमी चिंतात, पूण ताची जाप तो दिना. थोडो वेळ म्हळ्यार कितें? खंडीत जावन जेजू आपणे कश्ट मरण सोसूंक वेच्या
पयले हे संभाषण ताणें आपणाच्या शिष्यां सांगता केल्लें. जेजू बरेंकन जाणा आसलो की आपणे कश्ट दग्ध भोगूंक आसा आनी एक दीस मरण पावोंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा आपूण पुनः जिवन जातलो. आनी त्या दृश्टीन जेजू तांकां सांगता, थोडो वेळ हांव तुमच्या सांगता आसचो ना. जेजूचें ना हजर पावन त्या थोड्या वेळाचें जावन आसा ताचें मरण. आनी उपरांत म्हणटा, हांव थोडो वेळ तुमच्या सांगता आसतलो. हे ताचें थोड्या वेळाचें हजर पावन ताचें पुनः जिवन पावन. पुनः जिवन जाल्लो जेजू शिसांक दिश्टीक पडटा. तांच्या सांगात तो आसा म्हणलें बगाप शिसांक तें फावो जाता. आनी हें जावन आसा ताचो थोड्या वेळाचें ताचें हजर पावन. आनी तिसरो एक पावंडो आसा, जेजू हो संवसार सोडून विचार आसा. तेन्ना शिस आनीक चड खंगल जातात, आनीक चड बेजार पावतात. कित्याक आतां जेजू ससनाक तांकां सोडून वेता, सरकार सोडून वेता. हे फेस्त आमी परवा आयतारा आचरण करता. जेजू आपणाच्या शिसांक ह्या संवसारी सोडून आपणाच्या बापा सरशी वेता आनी म्हणटा, आमी वचोंक जाय. तुमी बेजार पावतेल्यात, पूण तुमची बेजाराय तुमचें दूख संतोशान तें बदलतलें. कित्याक हांव एक मजतदारा तुमकां धाडटां, पाराक्लिताक तुमकां धाडटां. तो तुमकां सर्व परत उगडासा काडटलो, जे कितें हांवें शिकयलां. तो तुमकां धैर्यान भरतलो, तुमच्या सांगात तो कृपेन आसतलो. आनी तुमी म्हजे शिस, म्हजे उतार ह्या संवसाराक प्रकट करतल्यात आनी हें तुमकां तो मजतदार फावो करतलो. पळय मोगाच्या भावना आनी भयणो, जेजूचें हजर पावन ताच्या शिसांक संतोश हाडलें. आनी जेन्ना तो तांचे तोंड पयस केलो, तांकां दूख भोगलें, बेजाराय भोगली. पूण पवित्र आत्म्याच्या येण्याद्वारे हे सगळी बेजाराय संतोशान बदलली आनी शिस आपणाच्या मेस्त्री खातीर आनी सोम्या खातीर कितेंय करूंक तयार जाले. आपणाचो जीव पर्यंत तांणी दिलो. हे कशें तांकां फावो जालें? कित्याक तांणी जेजूक खरेपणी सोदुल्लें, जेजूचो खरेपणी तांणी मोग केल्लो. आनी अशें जेन्ना मजतदार पवित्र आत्मा तांकां आयलो, जेजूचो मोग तांच्या काळजांत पुनर्जिवन जालो. जेजूची शिकवण तांच्या मतींत परत आयली. जे कितें बरेंपण जेजून केल्लें, जी कितें बरी करणी जेजून केल्ली, जे कितें सर्गींच्या राजा विशयान ताणें तांकां उगडापें केलें, हें सर्व तांकां परत तांच्या मतीक आयलें. आनी अशें त्या क्रिस्ता खातीर ते जीव दिवंक तयार जाले. आमी सर्व यस्स क्रिस्ता थंय पातयेनी दवरची येता. यस्स क्रिस्ताक पळोवंक आमी अत्रेकता. कोणाक आमकां नाका की क्रिस्त म्हज्या मुखार येवन प्रत्यक्ष जाल्लो. कोणाक आमकां नाका की क्रिस्त म्हज्या मुखार रावून म्हजे कडेन उलयल्लो. हांव तुजो मोग करतां, हांव तुका राखतां, हांव तुका पोसतां, तुज्या सांगाता जिनी बरो आसा म्हूण जेजू रूप म्हज्या मुखार रावून सांगचें आमकां कोणाक नाका. हेंच उतार आयकूंक, ताचें हजारपण बघूंक आमी अत्रेगून आसा सदांच. त्याच पासून आमी ह्या युवकरिस्तांत वांटो घेता. त्याच पासून आमच्या कुटुंबाच्या मागण्यांत आमी वांटेली जाता. त्याच पासून आमी आमच्या क्रिस्ती सैमाक लागून बरी करणी आमी करूंक फुडें सरता. फकत जेजूचें हजारपण बघूंक, ताच्या सांगाता रावूंक, कित्याक आमी ताचो खरेपणी मोग करता. पूण जायते फावटी आमकां जेजू दिसना, पळोवंक मेळना. आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांक थोडे फावटी तो दिसना, कित्याक ताका आमी खंयसर तो ना थंयसर सोदता. आमच्या शेळेपणान ताका आमी सोदता. आमच्या संत कुशेन ताका आमी सोदता. आमच्या अभलेसपणांत आमी सोदता.
आमच्याच वायट करण्याने ताका आमी सोदता आमच्या कुटुंबाच्या झगड्यांनी ताका आमी सोदता असल्या खंयसर जेजू ना संवसारी संतीन ताका आमी सोदता देखून ताचे थंय आमचो संबंद वाडना ताका आमी समजूंक शकना ताचे उतार आमी आमच्या जिवितांत रुता करूंक आमी फावो जायना आमकां फावो जायना जर तर आमी जेजूक आमकांच संपूर्ण तरान समर्पिता पवित्रात्म्याच्या प्रेरणा काल मजतदारा काल आमचें जिवीत आमी जियेता तेन्ना खंडीत जावन हर एक दीस आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांक जेजू दिसता रूप तो आमच्या सांगाता आसा म्हळ्यार आमकां बगाप मेळटा आनी खंडीत जावन एक दीस त्या सोम्याक आमी आपोडतेल्या त्या सोम्या सांगाता आमी ससनाक जियेतेल्या हे जावं पावतलें आमकां आमचें इनाम आमच्या भावार्थाच्या जिविताक ह्या संवसारी देखून आमच्या भावार्थाचें जिवीत आमी घट करया भावार्थाच्या गुंडायक आमी पावया जे कितें आमी आचरण करता सक्रमेंताद्वारे तें आमकां रूप एक दीस पळोवंक मेळटलें म्हणल्यार विश्वासान आमी सदांच जियेवया हर एका ब्रेस्तर आमी वर्त्या मोगान हांगासर येता ह्या सकाळी फुडें 6 वरांक हें बलिदान आमी भेटोवंक आमी हर एका ब्रेस्तरा अत्रेकता तर जे कितें आमी भेटयता तें भावार्थान आमी भेटोवया जे कितें आमी आचरण करता तें भावार्थाच्या गुंडायेतावन आमी आचरण करया न्हय की फकत आचरण करचे खातीर बगार हें जे कितें आचरण हांव करता तें म्हाका जियोवंक आसा म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या समाजेंत आनी जर तर हांव हें जिवीत असलें जिवीत क्रिस्ताचें जियोवंक तयार आसा जाल्यार मात्र हांव आचरणाक तयाराय करता तर जे कितें हांव आचरता भावार्थान आमी आचरण करया आनी जे कितें भावार्थान आमी आचरण करता तें त्याच उर्बेन आनी मोगान आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमी जियोवंक प्रयत्न करया खंडीत जावन जेजू सा फिलीप नेरी बरी आमकांय उर्बेन भरतलो आमकांय ताचो वांजेल तो कर्ण परिवर्तन करतलो क्रिस्ताचो वांजेल बरी खबर आमी जावया ताका जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया म्हज्या मोगाळ भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदविदा देवोवपा म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या अनेक पवित्रसभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे बापा हे वाकन्याचें बलिदान तुका आमी भेटयता आनी भगवंत फिलिपाचे देखीन संतोश भरीत काळजान ताच्या नांवाचे महिमेक आनी पेल्याचे सेवेक जीव करचूंक आमकां तयार कर म्हूण मागता
तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पोरक आमच्या देवा दिन वसूया. वयची आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाण निवर्त्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना खुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याजक करी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पवित्र दरबारांचो सर्वीस पोरतूं सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जयचे. सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे. सर्गी तुका जयचे. बापा खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परे जवान जातासताने काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sogut pergetuya. Sumya Jesu tuje moya ami samaprata. Tuje puna jiwa ko ami pergeta. Tuja imya Sumya Jesu Amiya Trita. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो बुंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतेल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये संगती भगवंत सुसे तिचो पती
भाग्यवान धर्मदत्ता आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर्घ घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज संकट घाल आनी तुजे खुशे परमाने तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतन रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माय मग सगळं चावन एकामेका शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराच्या नेमा समेत तांचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. समयात म्हजे भितरचे म्हाका फोना म्हज्या उतरान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Rai tu
sergasun sasun rai tukasasun surgunda tempat yang sun asru tu angsun Jesus tuni kasa maka tuki kupan tuja rau muji tuina raya muja maka tupan tuja Jesus tuni kasa muja maka tuki gopa tuja rau muji tuina raya muja maka tumpah gaya tuja. प्रार्थूया. बहुमोगाळ बापा, या सर्गींच्या जेवणावरवी खरी दादोसकाय दिता त्या जिविताची आमच्या काळजांनी भूक वाडय. जशें या जेवणाच्या बळान भगवंत फिलीप नेरीन मनशांक तुज्या मोगाची गोडसाण साखोवंक दिली, तशें निस्वार्थी सेवेन हेरांक कुडीन आनी आत्म्यान संतोष बरीत करूंक आमकां करपा दी आनी ससनाक तुजो संतोष बगूंक पावय. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाचेनो जुनाची 5 तारीख सगळी इगर्ज माता पांतेकोस्ताचे फेस्त आचरण करता आनी हाका पूरक जावन फाल्यां तावन सांजेर 6 वरांच्या मिसा वेळार आमी 9 दिसांचे पवित्र आत्म्याचे नोवेन प्रारंभ करता. हर एका दिसा पवित्र आत्म्याच्या एका फळा विशांत नियाळ आसतलो आनी मीस आनी नोवेन पवित्र आत्म्याक आसतलें. जुनाची 5 तारीख पेंतेकोस्ताचो दीस जाल्या निमती हांगासर सकाळी 5 वरां तावन सकाळी 9 वरां तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत हांगासर शिकोवण पवित्र आत्म्याचे वयर शिकोवण आराधन आनी कॅरिस्मेटीक मागण्या विधी हांगासर आसतली. ह्या 9 दिसांच्या नोवेनाक आनी तशेंच जुनाच्या 5 तारखेर जावंक आसच्या त्या कॅरिस्मेटीक मागण्याक तुमकां सर्वांक आमी वतायाच्या आपोवणी दिता. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाचे विस्नार आशिर्वादां सरूबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. सर्व पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा समी. जेजू मनशांचो इस्सावन येयलो. सरतारांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिरागून करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. येणाऱ्या शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक ताच्या सर गरजांनी तो पावता.
प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा की तो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर आमची त्या सवा बाळका जेजूक समर्पिया. आमच्या कुटुंबा पासत मागया. आमच्या क्रिस्ती जिविता पासत मागया. बावडतान तें बरोवन दी, धैर्यान तें बरोवन दी, क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान तें जिवीत जावं दी म्हूण मागया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या हर एका संद्या पासत मागया. बाळकाचो भरपूर आशिर्वाद हर एकल्या फावो जावं दी. कुटुंबाची योजना ती बरी फळां बरीच जावं दीत. कुटुंबांत माया मोग संतोष रास करून दी. कुटुंबांत आसलेल्या प्रायस्ता पिडेस्ता पासत मागया, भुरग्यां पासत मागया. समेस्ताच्या जिवितांत क्रिस्ती संतोष वाडोवन दी. आमच्या समाजा पासत मागया, आमच्या देशा पासत मागया. शांत समाधान आमच्या देशांत रुता जावं दी. बरेपण रुता जावं दी. एकामेका माया मोगो आमच्या देशांत रुता जावं दी. वायट चिंतपाचे मनशांक कणमेर जावंक आनी बरेपण चिंतूंक समेस्तांक फावो जावं दी म्हूण मागया. पवित्र सभे पासत मागया. पवित्र सभा आमी समेस्त एक क्रिस्ताची मिस्तीक कूड म्हणलें समजून सर्वांनी क्रिस्ता खातीर जिवंक जायची करपा मागया. याजका पासत मागया, धार्मिका पासत मागया, अक्रिस्तांव पासत मागया. जे कितें ते सवा आमी हांगासर घेवन आयल्या ती सर्व ते सवा आमी बाळका जेजूक माऊनपणी समर्पया. प्रार्थुया. हे भगवान जेजू बाळका, तुजी सरपदवी हाजे पितारान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातिल्लो मरतेल्या सकलांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवंक तुजी कुशी सगर जाता. तशेंच बाळका आमचे बेसंग घाल आनी आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसंग घाल आनी आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसंग घाल आनी आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. हे अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एकाकुलची दिश्ट घाल म्हण जे मुखार सरपळून आमी मागता. इतले बिरमोतीन बरले मावाळ काळीस आमची मागणी स्वीकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. कार्याचे वेळे सर कश्ट निराश पावन तुजे कुमोक आनी बुजावन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा. आमेन. बाळका जेजून केल्ल्या स्वरूपकारां ताका आमी काळजान तावन अर्घ्य दिवया. हे भोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सडपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या हे देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपाच्या इमाजी मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांना विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत. तुजी कळणातली दैवीक मजत जडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. बाळका जेजूचे आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यांची येतान रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. Nama Tuhan Yesus Bapa
सर्गा भेटयता महिमा वागता भोगली कुसळता म्हाका तांतू बेबेसावा धाडून मागता दिवस मुली सालो मुली खुशी जमून आयलो भक्तीन मुखार वाडलो देवा खुशी घालतो रावलो नामान तुका जेसू पाळटा नामान तुका मुरली साळका नामान तुका जेसू पाळटा नामान तुका मुरली साळका मोगाळ पुत्रा सोने आमकां पुरी आशीर्वाद आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र नबी आमेन.